अशोक नाईकाच्या अध्यक्षतेखाला आशिल्ली सध्याची भंडारी समाजाची समिती ही बेकायदेशीर आसा अशी कागाळ आतिश मांद्रेकार आणि अनिल बकाल हांणी उपनिबंधकाकडे केल्ली। उपरांत ह्या गटान तांच्या विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली। ही याचिका हायकोर्टान मान्य केली असे गोमंतक भंडारी समाजाचे अध्यक्ष अशोक नाईक हांणी सांगले। भंडारी समाजाचे नाव बदनाम करपाचो यत्न सुरू आसा, देखून समाज भावांनी तांचेर विश्वास दवरचो न्हय। नवीन समिती वेंचणूक 17 नोव्हेंबराक जातली अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें। 14 तारीख आमचे आर्ग्युमेंट ऑक्टोबराक जाले तेन्ना आर्ग्युमेंट आमच्या लॉयराचे हनुमंत नायकाचे म्हणजे समाजाचो लॉयर ते आर्ग्युमेंट जवळ 5:45 म्हणजे 5:45 आर्ग्युमेंट सोंपले। हे आर्ग्युमेंट सोंपतकूच आमकां डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार पळय आहा किशन कोकळकार तेणी सांगलें बाबा आपूण 2-3 दिसांनी ही ऑर्डर पास करतलो आनी तुमकां कळयता म्हणून। म्हणजे 14 तारीख आर्ग्युमेंट सोंपतकूच 3 दिसांनी ऑर्डर दितलो म्हणून सांगलें आमकां। पूण मजा अशी जेन्ना आमकां थंयच्यान ऑफिसांच्यान फोन येयलो 23 ऑक्टोबराक तेन्ना तुमची मोलो ऑर्डर रेडी आहा मातशी येवन व्हरा। 23 ऑक्टोबर आयज आमी आहा खंय 25 ऑक्टोबराक। एक्चुअली 14 ऑक्टोबराकूच ऑर्डर तेणी पास करून ऑर्डर रेडी केली आनी 14 ऑक्टोबराकूच ऑर्डर थंयसर रेडी करून दवरलेली। पूण आमकां तेंच्या ऑफिसांच्यान फोन येयलो की तुमची ऑर्डर म्हाका रेडी आहा घेवन वचा। पळय जाल्यार 23 तारीख म्हणजे कशें रावलें तें पळय। आयज शुक्रार फाल्यां शेनवार फाल्यांच्यान हायकोर्टाक वेकेशन म्हणजे आमकां आनी कांयच करपाक दिवपाक ना। हनुमंतान एडवोकेट हनुमंत नायकान काल दनपारा फायल केलें, मेन्शन केलें, नोटीस सर्व केली एजीच्या ऑफिसान आनी आयज ते आर्ग्युमेंटाक गेले। आर्ग्युमेंटाक घेवन डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान जी पळय ऑर्डर पास केल्ली ती सॅटिस्फायड केल्या म्हणजे तेजी ऑर्डरीक नन एंड वायट म्हणजे ती व्हॅल्यूच ना। गोंयचे तमाम आमचे भंडारी समाजा कडेन मागता असल्या लोकां कडेन तुम्ही लक्ष दिवं नाका। आमी साफ आसा जे मनशाक 6 वर्सांचो कसलोय कितेंय जर जाय पडलें तेणी आमचे भंडारी समाजाच्या ऑफिसान येवचें आनी घटनेच्या नियमानुसार येता ते 17 तारखेर आमचे जे इलेक्शन कायदे प्रमाणे जातलें जे आमी पेपरार एडवर्टायज दिल्ली आसा आनी 17 तारखेर इलेक्शन हें जातलें। हांगा नॉमिनेशन आसचें ना, सिलेक्शनय आसचें ना। त्या घटनेन आमकां तो कायदो फक्त इलेक्शन घेवपा लागून दिल्लो आसा आनी म्हणून आमचे सगळे भावां कडेन मागता की तांकां कोणाक इच्छा आसा तेणी फॉर्म भरचें, पॅनल तयार करचो आनी ते इलेक्शनाक येवचें। आमची सभा 10 सुरू जाली आनी 11:35 सोंपली। 10 सुरू जाल्ली सभा 11:35 सोंपली। अशोक नाईकाच्या अध्यक्षतेखाला आशिल्ली सध्याची भंडारी समाजाची समितीक हायकोर्टांतल्यान थाकाय मेळूंक ना। ही सुनावणी 4 नोव्हेंबराक जातली अशें आदवोगाद अनिश बकाल हांणी सांगलें। हायकोर्टान ही मॅटर आयल्या पळय आतां म्हाका खूब जाणांचो फोनूय आयलो की बाबा अशें जालां कितें, अशें कितें हें जालें जे ते अशें फिंगर्स बीन दाखयता आदली कमिटी जी इल्लिगल आशिल्ली ती अशें कित्याक दाखयता। काल आमच्या सायडीन हें आशिल्ली ऑर्डर जाल्ली त्यो सगळे जाण विचारतना म्हाका एक हें आसलें पूण म्हाका सांगूंक हांव सोदतां कितें जाणा त्या हातून एक टॅक्निकल एरर आशिल्लो की नोटिसीक लागून नोटीस ती अशोकाक धाडलेली आनी बाकीचे जे आसले पळय तांच्या वांगडा तांकां पावूं नाशिल्ली म्हणून हाजेर टॅक्निकल एरर हाका लागून तो परत धाडल्या कोणाक रजिस्ट्राराक आनी रजिस्ट्राराक आतां ह्या बरे पावर्स मेळ्ळ्या ही कशी भशेन आतां तुवें हें करपाची। आतां सगळे पावर्स ताजे कडेन आसा अंडर 20 अंडर सेक्शन 20 सो त्या प्रमाणे तो ती त्या तशी हें करून दितलो। पूण कशें आसता थोड्यांक ते नोटीस धाडल्या ताणें ना न्ही पूण तातूंत एक उतरां आसता पळय आमची शो कॉज नोटीस ही उतरां आसूंक जाय आसता कित्याक तुजेर एक्शन घेवची न्ही। सो हे जेन्ना पळय चुकता तेन्ना एक टॅक्निकल एरर कसो उणो आसता। सो हे टॅक्निकल एरर क्लियर करतलो आनी मागीर फुडें कितें आसा तो निवाडो। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।